गोंयान अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो दाडी सुरूच उरतल्यो अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी स्पश्ट केलें. हालींसराक अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी नितळसाण नाशिल्ल्या जायत्या आस्थापनांचेर दाडी घाल्यो. गोंयकारांच्या भलायकेची सुरक्षा हें पयलें प्राधान्य, तेन्ना ह्यान फुडें अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्यो कारवाई सुरूच उरतल्यो अशें मंत्री विश्वजिताचें म्हणणें. FDA रेट्स जातल्यो. FDA आमी स्ट्रिक्टली सांगलेलें आसा की सगळे नियम बी पाळपाक जाय सगळ्या लोकांनी. आर्टिफिशियल कलर इन व्यू ऑफ द rising illnesses and we have to be very careful. So FDA director has been very clearly given independently. I am not even asking anything to see that rates are done. Wherever they receive complaints, they have to be addressed immediately. Safety of the citizens of the state of Goa is utmost priority for us. FDA has been given a free hand to deal with all this and submit a report to the government. Whatever report is given to me, that I will then submit it to the Chief Minister accordingly based on exactly where, what is happening, all these things. We have to be aggressive. Media only brings it to our notice. And तुमच्याच मिडिया कडल्यान आमकां खुबश्यो गोष्टी कळपाक येता. त्यो गोष्टीचेर आमी इमिजिएटली एक्शन घेता. एक्शन हें चालूच उरतलें 365 डेज. फार्मासिस्ट खंय ना, खंयच्याय शॉपान जर फार्मासिस्ट ना, ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड केन्ना केन्ना खेडे गांवांत बी डिफिकल्ट जाता. दॅट्स ओके. आमी पळोवपाक शकता कांय गोष्टी ओवरलूक, कांय गोष्टी टू सम एक्सटेंट मेडिसिन्स जेन्ना दिता मनशाक खबर आसूंक जाय न्ही खंयचे मेडिसीन रेकमेंड आनी हे सगळे दिल्ले आसा प्रिस्क्रिप्शन वाचपाक कळपाक जाय. म्हणून हे सगळ्या गोष्टी रायट फ्रॉम वन एंगल 360 angle and powers of FDA, I have told them to take strict action and to be vigilant.